सरकारी काम काय राजकारण काय शिक्षण धोरण कितें म्हणून समजना. 2013 तेन्ना बीजेपी सरकार दिल्लीक नाशिल्लो म्हणटो, पूण काँग्रेस सरकार आसतना कॅबिनेट मिटींग जाली आनी ते कॅबिनेट मिटींगेंत ताणें अशें थारायलें की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स कमिशन आशिल्ले जे विरप्पा मोइलीच्या हाता सकयल अध्यक्षते खाला तांणी रिकमेंड तांणी खुबश्यो शिफारसी केल्ल्यो. तातूंत भितरली एक मुखेल शिफारस म्हणजे राजकारण्यांनी मिनिस्टरांनी केन्ना ब्युरोक्रेसीचेर प्रेशर हाडचें न्हय. जायते फावटी कितें जाता, सादारणपणान ब्युरोक्रेसी म्हणटा ती ताका फास्के भितर काम करता, अमकी कामां तांणी करूंक जाय तें करतात. गेल्या काही दिसांत ज्यो घडामोडी जाल्यो त्यो तुमकां खबर आसा. म्हणजे म्हाका दिसता हाजे पयलीं आनी एक अशी पत्रकार परिशद जाल्ली आनी तातूंत ताजो एक असो उल्लेख आयिल्लो. प्रामुख्यान आमचे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे सुरुवातीपासून संपूर्ण सगळी जबाबदारी घेऊन काम करणारे सुभाषबाब वेलिंगकर हांकां अडचणीन हाडपा सारकी घटना गेल्ल्या काही दिसांनी जाल्या. विद्या प्रबोधिनी ही एक उत्तम चलणारी संस्था असो उल्लेख खुद्द गोंयचे मुख्यमंत्री आणि संरक्षण मंत्री दोघूय आपल्या भाषणांत खूप फाटी करतात. पण या बऱ्या चलणाऱ्या संस्थेक अडचणी हाणीच निर्माण केल्या अशें दिसता.